डिस्टर्ब जावपाचो प्रश्नच ना, नाच जाल्यार कशें डिस्टर्ब जातले अशें आसता. अनफॉर्च्युनेटली दॅट एक भाग जो आसा which I have totally ignored, and with due apologies to my wife, to my children, they have accepted my life and they have, what should I say, bless me or something. अशें आसा तें. पूण तरी पूण हांव कितें करता, मे म्हयन्यान 15 दीस रजा घेता. 15 मे ते 30 मे डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल फॉर कन्सल्ट एवरी इयर. आनी तशेंच डिसेंबरान एक 5-6 days फ्रॉम 25th December to न्यू इयर एंड डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल. एक स्ट्रिक्ट हें करून दवरलां. सो दॅट इज द टायम आय स्पेंड वीथ माय फॅमिली. अदरवायज फॅमिली हॅज टू बी पुरुमेत म्हणटात तसो, पुरुमेत करून दवरप तितलो तो अशें आसा, नाजर जायना तें. पूण म्हाका सांगा दोतोर, हें पळय तुमी म्हणजे इतलें पळय तुमी काम करतात, वॉट इज द प्रोपोर्शन ऑफ कॉमर्स ऑर फायनान्स इन इट? आय हॅव अ सप्लिमेंटरी क्वेश्चन मागीर, म्हणून म्हाका तुमचें मत जाय. पॅशन बरें आहा, पूण पयशा फाटल्यान धांवप हो कितलो भाग? हांवें तुमकां सुरवातेकूच सांगलां की फ्रॉम द बिगिनींग, फ्रॉम माय चायल्डहूड, आनी आय मेंटेन इट टील टुडे. सरस्वती आनी लक्ष्मी हाजेर हांवें डिफरन्स दवरला. सरस्वतीक फुडें दवरल्या आनी आज सुद्दां लक्ष्मीक फाटल्यान दवरल्या. आय आस्क लक्ष्मी टू फॉलो मी. आय नेवर लुक्ड एट द मनी. आय आस्क मनी टू फॉलो मी and money is following me. I am not following money till today, and I am saying it very confidently. Today I am a very contented, satisfied man. I achieved in life what I want to achieve, and it's all because I kept Saraswati at Majade before me and I allowed Lakshmi to follow me, and till today I maintain it. हो प्रश्न तुमकां कित्याक विचारलो की तुमी जेन्ना दोतोर जाले किंवा ताज्या पयलीं सुद्दां एक डॉक्टर पेशंट रिलेशनशीप म्हणून आसताली, जेन्ना पेशंट हो दोतोराक देवूच मानतालो, दुसरो देव. कितेंय केल्यार देव ना जाल्यार दोतोरान अशें. आज हळू 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 ती रिलेशनशीप डिस्टर्ब जाता. कित्याक जालें अशें दिसता तुमकां डिस्टर्ब? हो एक मोठो म्हत्वाचो प्रश्न विचारला आनी हातूंत खूब सायन्स आसा, तथ्य आसा. हांवें भुरगेपणान म्हाज्या पळयलां. हांवें तुमकां अदोळ सांगलें की पेशंट जर घरा कडेन आजारी पडलो जाल्यार दोतोर केन्ना रातचो 10:30 येतालो. रातचो 10:30 दोतोर आयलो न्हय, तरी पूण दोतोर टायर्ड दिसनाशिल्लो. ताजो तो पॅन्ट, ताजो तो मोठें पोट, ताजे वयर तो टाय आनी ताजेर तो स्टेथोस्कोप लावन आयलो, बरो येतालो, थंय बरो हसत हसत येतालो तो. एकदम कितें आपयलां रातचे पयशे बियशे मेळचे ना म्हणून तो दोतोर असो कितें दुख्खी मनान येनाशिल्लो, हसत आयल्या बरोबरूच सगळे लोक कोण न्हिदलेले सुद्दां सगळे आयलो, दोतोर आयलो, दोतोर आयलो, उठे उठे सगळे. आनी दोतोरूय ते भशेन पेशंट मागीर पळोवपाचो. तो म्हणटा येवन तूं कशें आसा, तूं कशें आसा, तुजी चली कशी आगो, तें खंय गो, तुजी सून खंय गो, आगो ती ताजें डिलिव्हरी जावपाची आशिल्ली न्ही, जाली कशी, ह्योच गजाली चड चलता दोतोराच्यो. मागीर शेवटी एक थोडे 1-2 मिनटां 5-10 सेकंड पेशंटाक पळयलां बरो आसा मरे, पळोवया आसा म्हणून मागीर शेवटी मोठ्या हातून रिलेशन कसो आसा दोतोर, पेशंट कसो आसा, रात वचून फाल्यां सकाळीं पळोवया दोतोर सांगतालो. म्हणजे अशें रातीन कितें आसा की दोतोराक समजूंक ना, तें फाल्यां सकाळीं समजतलें दोतोराक. हो म्हाका तेन्ना विचार येतालो, पूण सगळे दोतोर अशेंच सांगताले, रात वचून फाल्यां सकाळीं पळोवया. आनी एज लक शूड हॅव इट, मोस्ट सिरियस पेशंट ते फातोडेक सुमार वताले सगळ्याचे. हांवें म्हणजे इतले सुद्दां म्हाका दिसतालें की त्या पुर्वजांचे सुद्दां ते फ्रेमी वयर फोटो आसा, तांकां सुद्दां आनंद जाता डॉक्टर पळोवपाक. तेन्नाची गोश्टी आशिल्ल्यो. आतां परिस्थिती बदल्ल्या सगळी. आतां मेडिसिनान कॉमर्स आयला. आतां कोणाकूच कोण फातयना. दोतोरांची फीस खूब वाडल्या. पेशंटाक मिनिटान एफोर्ड जायनात त्यो अशें म्हणून. तो पेशंट म्हणटा आपूण जर तुका पयशे दिता, यू मस्ट डिलिव्हर द गुड्स न्हय, आनी त्यो गुड्स आयल्यो ना, तांकां मागीर राग येता. म्हणटा हातून कोणाची चूक आसा, कोणें पयलीं चूक करपाक सुरवात केली? दोतोरान सुरवात केली, पेशंटान सुरवात केली? कठीण प्रस्न आसा सांगपाचो. पुणून मेडिसिनान कॉमर्स पळय आयलां, खूब वायट परिस्थिती आयली, एकदम खूब वायट परिस्थिती आयला.
एक एक पावलान घे तूं, डॉक्टराचें कन्सल्टेशन घे, डॉक्टराचें ऑपरेशन घे किंवा वखदां घे. जेनेरीक वखदां जी पळय आमी म्हणटा ती इतली सवाय मेळूंक शकता पेशंटाक, तीच ब्रँडेड गूड जाले आपण तांच्यो कितल्याय पटींनी. जेनेरीक नेम्स आतां कॅन्सरचो पेशंट घे, एक जेनेरीक जें औषध पळय आसा तें तुका 8,000 10,000 तूं मेळूंक शकता. ब्रँडेड जालें ताका 1,20,000 रुपया 1,00,000 खंय पावली अशी परिस्थिती. हांवें जर कॉमर्सचे भितर आयला हाका कारणीभूत कोण? पेशंट, डॉक्टर, सरकार काय समाज? ह्या उत्तरां दिवपी आय कॅनॉट गिव आन्सर फॉर दीस. समथींग इज रॉंग समवेअर, आय कॅन ऑल्सो टेल यू, आय कॅन एग्री विथ यू असं म्हणून. पुणून हातून उत्तर कितें? हाका उत्तर कितें तर समाजान अलर्ट रावूंक जाय, अलर्ट रावूंक जाय. आनी समाजान फुडें येवन हातून पार्टिसिपेट करून आपणा हातून फायदो कसो करून घेवप आनी चुका घडपाक न दिवप हें समाजान कार्य जर करीत हातून सुदारणा जावंक शकतली. म्हूण सद्या तरी हो सगळो जो एटमॉस्फियर तो कलुशीत जाला एकदम कॉमर्सान हातून, आनी तातूंत पेशंट्साची वाट लागता हाजें हांव मान्य आसा. लकिली हांव कितें म्हणटा, म्हज्या आतां उतरत्या वयांत हांव जरी अजून एक्टीव प्रॅक्टीस करता तरी पूण हांव ताजो एक भाग जावंक ना अजून, ह्या बद्दल म्हाका खूब समाधान जाता. दोतोर, एक मागीर तुमचो एक संबंद लायफ स्केच म्हणटात तसो करपाचो प्रयत्न करता हांव. पूण तुमच्या सारको मनीस येवप आनी ताजो फायदो आमी घेवप ना हें चुकीचें. आमचे सगळे पळोवपी आसा ते म्हणटले तुवें दोतोर इतलो आयलो आनी तो कसो चलतालो आनी कितें तेंच सगळें विचारलें फॅमिली बद्दल. म्हणून जे सगळ्यांच्या मनांत तुमी आसा म्हणटकीर जो प्रश्न आसता तो विचारतलो हांव. बॅक एक ही कॉमन जाली आतां. फाट दुखप हें जें वयाचें दुखणें म्हणटाले की म्हातारपणांतलें दुखणें तें आतां भुरगेपणांतल्यान सुद्दां सुरू जाता. बरोबर. कित्या खातीर दोतोर? ताची कारणां कितें आसतलीं? आनी ऑफकोर्स तें प्रिव्हेंट कशें करूंक शकता तें मातशें सांगा. पयलीं प्रवास बी करपाक पळय आशिल्लो, चड मोटरसायकल नाशिल्ल्यो, गाडयो नाशिल्ल्यो, बसीस नाशिल्ले, प्लेन्स नाशिल्ली. शक्य सगळे कडेन हे वटेन ते वटेन वचप म्हणजे भोवतेक लोक पांयांनी बियांनी वताले, चलताले. ऑटोमॅटिकली तांकां एक्सरसायज जातालो, व्यायाम जातालो. आतां सगळें जग उलटलां. आतां सगळे कडेन हांगाच्यान तुका अर्द किलोमिटर चलून वचपाक सुद्दां तुका मोटरसायकल जाय पडटा. अर्द किलोमिटर कशें चलून वचप? हे मोटरसायकल जाय पडटा. लोक व्यायाम करिना, ही बेजीक गोश्ट आसा. लोक आपल्या शरिराची काळजी घेना, बेजीक गोश्ट. तातूंत आतां शहरांतलें जिवन पळय आसता तें दगदगी जिवन आसता सगळे कडेन. जॉस्लिंग जें म्हणटा हेवटेन तेवटेन गर्दींतल्यान वचप, धांवप पळप तें जालें एकदां. आनी दुसरें तें आतां जें काम करून जर तुका जर फुडें वचूंक जाय देर ट्रेमेंडस मेंटल प्रेशर. ती सगळी मेंटल प्रेशर सांबाळून दवरून तुका फुडें वचचो पडटा. तातूंय स्ट्रेस खूब चड जाता, कण्याचेर खूब स्ट्रेस जाता. आनी अशें काही कारणां म्हणून सगळें. आनी तेय शिवाय लक्ष न दिया म्हळ्यार आतां जें फ्रेंच फ्रायस आनी कोला जें कल्चर आयलां ती इज व्हेरी बॅड फॉर द स्पायन. न्युट्रिशन पळय आसा, पयलीं पळय आमी म्हणटा स्वस्तीक आहार पळय म्हणटात, कंद मुलं फलं. धन्वंतरी आमकां कितें सांगलें, कंद मुलं फलं घ्या म्हणून. तें जर खालें तुमचें आरोग्य बरें रावतलें म्हणटा. आतां तें जायना. आतां सगळे कडेन फ्रेंच फ्राय आनी कोला. तातूंत भयंकर नुकसान जाता आनी त्या मुळे तो कण्याक मार जाता. तेजे मुळे स्लीप डीस हे एकदम भयंकर प्रोपोर्शन खूब वाडलां. आनी धाकटे हांवें 9 वर्सांच्या आनी 8 वर्सांच्या भुरग्यांचेर सुद्दां स्लीप डिसचें ऑपरेशन केलां म्हणटा हे वटेन. आनी ते वटेन मॅक्सिमम म्हणजे 96 वर्साच्या मनशाचेर सुद्दां ऑपरेशन केलां. सगळ्यांक स्लीप डिस जावंक शकता कोणाक खूब कॉमन जालां, खूब प्रचलीत जालां. हाजें कारण म्हणजे सगळें आपली सगळी जिवनाची शैलीच सगळी बदलल्या. व्यायाम करिना आमी, मेळत ते खातात, आराम चड करतात, टी व्ही पळयता, सिरियलान आमी गुंग आसतात सारकें मेळटा अशें म्हणून. आनी सगळेंच जे पळय शरीर पळय टोनींग करप, शरीर टोनींग करप मायंड आनी बॉडी दोनी, मायंडूय टोन करूंक जाय, शरीरूय टोन करूंक जाय. म्हणून हांवें आतां काही लोकांक सांगता हांव instruction and they are all based on धन्वंतरी प्रिंसिपल. धन्वंतरी पळय जेन्ना आयलो
तो सागर मंथनांतल्यान भायर आयलो, ताजे कडेन एका हातान अमृत कलश आशिल्लो आनी दुसऱ्या हातान ताजे हर्ब्स आशिल्ले पळय, 12 हर्ब्स आशिल्ले पळय ताच्यात, ते कलशांतल्यान अमृत पियेले तर ते म्हणटा तुमकां यू वील लीव लॉंग लायफ. आनी ही तर हर्ब्स तुमी खाली येतली तर तातूंतल्यान तुमकां हेल्दी, तर हेल्दी आनी लॉंग लायफ हें मेळटालें. तर हेल्दी आनी लॉंग लायफ आतां कशें रावप म्हणून आमी थोडे थोडे प्रिंसिपल दिले, म्हणजे कितें उदक कितलें पिवप दिसा, व्यायाम कितलो करप, आहार कितलो घेवप. आमकां सरप्रायज जातलें, आमचे ऋषी मुनी हिमालयान वचून थंय वर्सान वर्सां थंय हे तप करताले न्ही, ते कितें उपाशी रावताले ते ना, ते जेवताले खाताले. पूण जेवताले आनी खाताले म्हणजे कंद मुलं फळं जे नॅचरल प्रॉडक्ट फ्रुट्स व्हेजिटेबल्स जे मेळटा ते खाताले. दे वर व्हेरी हॅपी, दे वर व्हेरी हॅपी. इट्स नॉट दॅट 24 hours दे मेडिटेटींग, देन रिमेन दे वर मेडिटेटींग अशें म्हणून. पूण आमी आतां तें सगळें सोडलां, मेळत तें खाता जाता. म्हणून ही अशी आपल्याचेर सगळी स्लीप डिसची बी अशी जे वेदना आसा ते कॉमन जाता, कोणाकूय सगळ्यांक व्हेरी प्रचलीत जाता तशें म्हणून. दुसरो भाग आमी हांगाच सोंपयतात आनी दोतोरा बरोबर परत दोतोराची विचार आमकां आयकूंक मेळटले ते तिसऱ्या भागांत.